गोंय हे ल्हान राज्य असले तरी लेगीत हांगाचे प्रश्न व्हडले आसात. वेगवेगळे प्रकल्प आनी उदरगतीच्या नांवा खाला जमनी विकप सुरूच आसा. देखून थळाव्या लोकांक जमनी उरतल्यो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. आता लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या. अशा वेळार गोंय वाटावपा खातीर मतदारांनी मतदान करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत गोमंतक टीव्हीन आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक महाचर्चेत उक्तायलें. Huge army of real estate developers, real estate builders who are buying land, and Goa is losing its land to outsiders. I would not, when I mean outsiders, I mean people outside Goa. Now this does not mean that they are not entitled to. In a market economy, this is bound to happen. In a market economy, land will be sold to the highest bidder. There's no question about it. Now if you want to protect your land, we will have to have special provisions like the ones under which Nagaland has, which other states have. Now these provisions will have to be given by the parliament. It is possible within the parliamentary framework. It is possible within the constitution. Just a minute. It is possible. But now it is going to be difficult. स्पेशल स्टेटसाची गोंयची गरज वेगळी आसा. आय अग्री देर नीड्स टू बी लॉज आनी म्हाका दिसता जे फार्मलँडा खातीर प्रोटेक्शनान जो डॉक्टर प्रमोद सावंतान लॉ हाडलो दॅट इज अ स्टार्ट. पण स्पेशल स्टेटस म्हणटना एक वेगळो एक फॅक्टर आसता म्हणजे की स्टेटीची उदरगत जावपाक बिकॉज स्टेट कॅनॉट अफोर्ड बींग अ स्मॉल स्टेट. देर आर लिमिटेशन्स. आज 35,000 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम जाला. अरे ह्या काँग्रेसी कडेन सादो जुवारी ब्रिज करपाक जालो ना मरे बिकॉज दे कुड नॉट कन्विन्स NHAI. शेवटाक मनोहर भाई पर्रीकारा घेवन करचे पडले. आज जेन्ना ते अटल सेतू सारको जो सामको क्रिटिकल आशिल्लो तांकां करपाक जालो ना. स्टेट गव्हर्नमेंटाक वील असल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट कॅन डू एनी टायप ऑफ हांव इतलेंच म्हणटा की फार्म लँड जो प्रोटेक्ट करपाक जो डॉक्टर प्रमोद सावंतान लॉ हाडलो दॅट इज जस्ट द स्टार्ट. कितलेय कायदे केले ह्यो जमन्यो ह्या सिस्टमान प्रोटेक्ट जावपाना. आनी हाका लागून हांव परत वता 1961 आनी आमचे भारताची हिस्ट्री जी सबंद भारतान ब्रिटिशरान काबार केली. पूण 1526 पोर्तुगलान जें रेटिफाय जाल्लें जें एग्रीमेंट ताजे प्रमाणे आमच्यो गांवकारी उरल्यो. जे गांवकारांनी पुर्तुगेजांक हांगा आपयल्ले ताणें एग्रीमेंट सायन केल्लें की आमचे जमनी कडेन तुमी इंटरफियर जावपाना. 1526 रेटिफाय जालें. हें एग्रीमेंट आमचे भारताक बायंडींग आसा. कित्याक जेन्ना मायनींग कन्सेशन जाय आशिल्ली तेन्ना कोर्ट ऑफ जस्टिसान वचून म्हणलें की एनेक्सेशन हें भारतानूच म्हणलें हें एनेक्सेशन सगल्यांनी म्हणलें. सारकें काय ना? सगळे एग्री जाले. कोर्टानी एग्री जाले की एनेक्सेशन ताका लागून मायनींग कन्सेशन एज एन एग्रीमेंट रिमेन. बट कन्सेशन इज नॉट एन एग्रीमेंट. दॅट वॉज द एग्रीमेंट. आनी ही गांवकारी वूड हॅव सेव्ड द होल कंट्री. एंड टील टुडे इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज इट्स द स्पिरीट. It's the spirit of community, spirit of connection with the land, spirit that everything is commons. आणि जी कॉमन्स आमची प्लॅटोज खाजनां आसात तांचेर आतां फूल अटॅक आसा.